तिलारी इरिगेशन प्रोजेक्ट आमकां खबर आसा सेंट्रल वॉटर कमिशन हांच्या वतीन हो प्रोजेक्ट कार्यान्वीत जालो तो महाराष्ट्र आनी गोवा हांच्या मदलो उदकाचो करार असो म्हणपाक हरकत ना. तिलारी प्रोजेक्ट जाल्या उपरांत 68% ऑफ द उदक हे गोंया खातीर इरिगेशन आनी ड्रिंकींग पर्पज आमी सगळे जाण यूज करता. रेस्ट ऑल म्हणजे 30% ऑफ द उदक हे तशें महाराष्ट्राक आसा. पुराय प्रोजेक्ट हो महाराष्ट्र राज्यांत आसा. तेजे उदकाचो मॅक्झिमम फायदो जशें गोंय सरकार आतां पर्यंत घेतिल्लो आसा. खूब तेंप हो प्रोजेक्ट रिवायव करूं नाशिल्लो पण हांवें चार्ज घेतल्या उपरांत हो प्रोजेक्ट रिवायव करपाक सुरवात केली. 15th हांवें अंडर द 5th रिविजन एप्रूव्ड कॉस्ट of 1,465 crores which includes the share we paid for the Maharashtra हो 553 कोटी आशिल्लो आनी कॉस्ट ऑफ द वर्क बाय द गोवा एस्टिमेटेड 911 कोटी आशिल्ले. तातूंतले आतां पर्यंत आमी 869 crores ऑफ रुपीज हे ऑलरेडी महाराष्ट्राक डेपोजिटूय केले आनी टायम टू टायम ताजी रिपेर मेंटेनन्स हो तिलारी डॅमाचो जो आसा ते कंटिन्युअसली घेता. हो कॅनल तसो पळोवंक वचत जाल्यार तो लेफ्ट बँक मेन कॅनल जेणे करून तो वता भितर 60 किलोमिटरचो पुराय कॅनल आसा आनी तातूंतल्यान रायट बँक कॅनल आहा तो 48 किलोमिटरचो आसा. भितरलो 60 किलोमिटर्सच्या भितर 48 किलोमिटर्स हो महाराष्ट्रांत येता आनी भितरलो 37 किलोमिटर्स एप्रॉक्सिमेटली हो कॅनल हो गोवा लेफ्ट बँकेचो 37 किलोमिटर्स भितरलो लेफ्ट बँक कॅनलाचो 23 किलोमिटर्स महाराष्ट्रांत आनी 37 किलोमिटर्स हो गोंयांत येता. रायट बँक मेन कॅनल जो आसा तो 48 किलोमिटर्स हातूंतलो 24 किलोमिटर्स परत महाराष्ट्रांत आनी 23 किलोमिटर्स इन गोवा येता. आमी एकंदर कॅनल पळयल्या उपरांत हाचो उपयोग खंय जाता उदक म्हणजे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट अस्नोडा एका 110 mld, पोर्वोरी 20 mld, पिलर्ना 30 mld अशें मेळून 160 mld उदकाचो उपयोग आमी डायरेक्टली ड्रिंकींग वॉटरा खातीर वापरता. आनी ताजे उपरांत आमी रायट बँक कॅनल जो म्हणटा ताचो उपयोग जो आसा पयलीं चांदेल 30 mld, मोपा एअरपोर्ट 5 mld, धारगळ 30 mld, टोटल 65 mld ताचो उपयोग जातलो. हाजे वेगवेगळे इश्यूज आशिल्ले म्हणजे टोटल कॅनलांच्या मदीं कारण हो प्रोजेक्ट सुरू जावन तशी 300 वर्सां पुराय जाली आनी ताजे उपरांत तेजे वेगवेगळे इश्यूज हे एड्रेस करूंक नाशिल्ले. ते इश्यूज आमी एड्रेस करपाक सुरवात केली. पयल्यात पयलीं आनी महाराष्ट्रा बरोबर जी जॉयंट मिटींग कंटिन्युअसली खरें एवरी 5 years जावची आसताली पण ती फाटलीं 10-15 वर्सां मिटींगूच जावंक नाशिल्ली. ती फाटल्या 20 जून 2022 महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री आनी उपमुख्यमंत्री हांच्या बरोबर मिटींग हांवें स्वता महाराष्ट्रांत वचून हांवें मिटींग घेतली आनी तेजे वेगवेगळे इश्यूज जे आसा पळय ते एड्रेस करपाक सुरवात केली. तशें पळोवंक वचत जाल्यार इनएडिक्वेट डिजायन ऑफ द कॅनल आशिल्ले, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द एडिक्वेट टायम स्लॉट फॉर टू कॅरी आउट द अर्ली मेंटेनन्स ऑफ द कॅनल हो इश्यू आशिल्लो. फ्रिक्वेंटली ब्रिजीस ऑफ द ड्यू टू द ओल्ड एंड वीक कॅनल लायनिंग्स म्हणजे तेजे टोटल लायनींग हे वीक जाल्ले. ओके आनी एज पर द कोड ऑफ गायडलायन्स कॅनलाच्यो आसताल्यो पयलीं ताज्या प्रमाणे हे एड्रेस करप गरजेचें आशिल्लें. टायम टू टायम आमचो डब्ल्यूआरडी मेजर रिपेर किंवा ताचो मेंटेनन्स हे करिनाशिल्ले. पण हे पळयल्या उपरांत म्हणजे पुराय गोवा बॉर्डरीच्या उपरांत एप्रॉक्सिमेटली आमकां म्हणजे सगळे कॅनल रिपेर करप आनी ताचो पुराय मेंटेनन्स दवरप हें गरजेचें आशिल्लें. तशें पळोवंक वचत जाल्यार 30 किलोमिटरचो कॅनल हो आमी करपाक येता बाय स्पेंडींग एप्रॉक्सिमेटली 128 crores. भितरलो 15 किलोमिटर्स पुराय जालो आनी वीच इज फॉर एनदर 25 years म्हणजे आतां आमी जो कॉन्ट्रॅक्टर अपॉयंट केला तो पुराय 5 वर्सां खातीर तेजो मेंटेनन्स आनी सगळो म्हणजे कन्स्ट्रक्शन जर करतलो तर पुराय तेजो मेंटेनन्स सुद्दां तोच करतलो. 15 किलोमिटर्स कंप्लीट जाले जाल्यार 15 किलोमिटर्सचो जाता तितले बेगीन कंप्लीट करतलो. सो रिडिजायन आनी स्ट्रेंथनिंग हो जो मेन कंपोनंट आशिल्लो तो ताणी कंप्लीट केला आनी हे सगळें करता आसतना अप्रॉक्सिमेटली 68 crores ऑफ रुपीज आतां पर्यंत आमी स्पेंड केले. उरलेले 15 किलोमिटरचो कॅनल जो आहा पयलीं तोय कंप्लीट करतले. आमी पळयता की तशें पळोवंक वचत जाल्यार आमी 100% डिपेंडंट ऑन दीस सोर्स ऑफ रॉ वॉटर फॉर द ड्रिंकींग पर्पज उरताले. सो हे 100% डिपेंडंट आसल्या कारणान तुका अल्टरनेटीव जो आसा पयलीं हो ताचो विचार करप गरजेचो आशिल्लो. त्या खातीर हेजे अल्टरनेटीव उदक जर तिराळींतल्यान येतालें हें आमच्या साल रिवर म्हणजे साळांतली रिवर म्हणटा नॉट साल रिवर मडगांव
शापोरा रिव्हर बट साळांत पर्यंत साळांत येताले ते रिव्हराचेर आमी बराज बांदपाचो प्रोजेक्ट हातांत घेतलो आनी ती बराज अलॉंग विथ द टू पंपींग स्टेशन तेजो एप्रॉक्सिमेटली कॉस्ट विथीन 336 crores of rupees आणि टोटल स्टोरेज ऑफ उदक हातूंतले जे जातले ते 250 mld उदक हे आमी स्टोर करपाक शकतले 250 mld उदक स्टोर केल्या उपरांत तेजे दोन प्रोजेक्टा खातीर तेजो उपयोग करतलो थंयच्यान उदक जे आमी स्टोर करता ते आमकड्या धरणांत आमी डायरेक्टली हाडून सोडटले जेणे करून परत ऑस्ट्रोडा आनी बाकीच्या सगळ्या कडेन आमी रिजेनिवेट करपाक शकता आनी द सेम वे आमी साळांतल्यान उदक पंपींग करून चांदेर मोपा हाज्या खातीर जे आसा पळय ह्या उदकाचो खूब बऱ्या पद्दतीन आमी उपयोग करपाक शकतले आनी तें काम हे टायम फ्रेम आमी सुरवात केलो ऑलमोस्ट हे काम जे आसा पळय न्ही हे येता त्या मे म्हयन्यांत साळांतली आमी थंयसर सामकी धाकटीशी एक बराज आशिल्ली तितूंतल्यान एकदम मिनिमम वॉटर आमी लिफ्ट करताले पण हे केल्या उपरांत 250 mld ह्या उदक आमी शापोरा न्हंयचेर साळांत आमी स्टोर करपाक शकतले आनी हें उदक खूब बऱ्या पद्दतीन म्हणजे पुराय नॉर्थ गोवा खातीर परत म्हणजे पेडणे आनी बार्देश दिवचल हाज्या खातीर 250 mld उदकाचो उपयोग जातलो फ्युचर प्लॅन आमचो 500 mld पर्यंत ह्या बराजांत उदक जें आसा तें स्टोर जावपाक जाय कदाचित केन्ना अल्टरनेटीव म्हणून आमकां जर तिराणीचो कॅनल रिपेर करपा खातीर किंवा आनी कितें कामा खातीर बंद जर करचो पडलो आसत जाल्यार हें उदक आमकड्या धरणांतल्यान आमी हॉस्पिटलांतल्यान फुडें लिफ्ट करपाक शकतले व्हरपाक शकतले हेजें प्रोविजन जें आसा पळय ही आमी पुराय ह्या प्रोजेक्टांतल्यान केल्लें आसा नेक्स्ट इज ही एट प्रेझेंट म्हणजे पंपींग स्टेशन आनी जॅकवेल जे साळांतल्या शापोरा रिव्हराचेर जे आमी करता ह्याच पद्दतीचो प्रोजेक्ट आतां पर्यंत म्हादय रिव्हराचेर आमी उजगांव गांजे हांगासर केला मुद्दामूच जर पत्रकारांनी क्युरियोसिटी म्हणून तो प्रोजेक्ट पळयतो इज खूब बऱ्या पद्दतीचो प्रोजेक्ट ऑपरेट जाता सेम वे ऑपरेशन टू मेंटेनन्स फॉर द 5 years आमी दिला आमचे गव्हर्मेंट इज एन विजनरी गव्हर्मेंट तो फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करता आत्ताचे आमी फावंडेशनरी प्रोजेक्ट जे पुराय करता ते फुडल्या 25 वर्सां खातीर गोंयांत उदकाची शॉर्टेज जावची न्ही हाज्या खातीर हे प्रोजेक्ट अशा पद्दतीन आमी सुरू करता बराज एक्चुअली कॉस्ट आसा 156 crores of rupees जॅकवेल आनी पायपलायन 46 crores सेकंडरी पंपींग हाऊस 55 crores आणि रायझिंग मेन लायन ऑफ द चांदेर बीच इज 24 crores of rupees स्पेंड करून अशा पद्दतीन एप्रॉक्सिमेटली आमी 281 crores of rupees ताच्या खातीर स्पेंड करता हा पयल्या पार आज आमी विजीट करूंक ना आनी ताचेर उलयना नेक्स्ट इज आमी आमगडे धरण तुमी सगळे जाणांनी आतां पळयलें की जे ब्युटिफूल सद्याच्या घडीक दिसता थंयसर ते गेस्ट हाऊसूय आमी खूब बऱ्या पद्दतीन ब्युटिफूल केला दोन गजाली खातीर 20 कोटी रुपया आमी आमगडे धरणाचेर स्पेंड केल्या आनी आमगडे धरणाचेर 20 कोटी रुपया स्पेंड करता आसतना लाटम बार्देस ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटी खातीर त्याच बरोबर साळ आनी मेथुपुरे ह्या दोनूय गांवां खातीर बी उदक थंयच्यान पंप करून प्युरिफाय करून दोनूय गांवांक दितले लाटम बार्देस इंडस्ट्रियल इस्टेटीक दितले आनी उरलेलें उदक एट प्रेझेंट ग्रॅविटीन उदक हें अस्नोडा वता त्याच पद्दतीन फ्युचर ग्रॅविटीन जें अस्नोडाय वयतलें अशा पद्दतीचो व्हेरी ब्युटिफूल प्रोजेक्ट आमी आमकडे हांगासर कंप्लीट केला तेजें इनॉग्रेशन पेंडींग आसा तेजोय रिव्यू घेतलो तेय बी इन फ्युचर हे इनॉग्रेशन करतले पयल्या पार हो प्रोजेक्ट वेगळो आसा तशें केन्ना इन्स्पेक्शन जालें पण मागीर हय तोय बी प्रोजेक्टाची कॉस्ट वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 145 crores of rupees sorry it is 73 crores of rupees ताजो कॉस्ट आसा ओके ताजोय आमी परत केन्ना तरी एकंदर रिव्यू घेतले पयल्या पार 73 crores of rupees एप्रॉक्सिमेटली आमी नॉर्थ गोंयान उदका खातीर तशें जर पळोवंक वचत जाल्यार एट प्रेझेंट एस्टिमेटेड क्रॉस म्हणजे कॅनल लायनींग इज 128 crores साळ बराज 281 crores pumping station is a barrage at Vailapar 73 crores. A dedicated pipeline from the WDP from the Bardesh and Pende 145 crores. 627.86 crores of rupees in North Goaच्या उदकाच्या सिस्टमातून स्पेंड करता. At present ह्या वर्सा खातीर सगळो एक्सपेन्सीस जातो 304 crores जातो उरलेलो एक्सपेंडिचर इज फॉर द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. ह्या खातीर ह्या वर्साचो एक्सपेंडिचर 304 कोटी रुपया टोटल एक्सपेंडिचर आमी ह्या वर्सा खातीर करता म्हणजे दीस इज अ विजनरी गव्हर्मेंट
डबल इंजिन सरकार हे लोकांच्या भल्या खातीर विजनरी नदरेंतल्यान सातत्यान काम करता. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता आमचे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर बाब सुभाष शिरोडकर तांच्यांनी फाटल्या 2 वर्सां कंटिन्युअसली सातत्यान स्वता रिव्ह्यू घेवन कंप्लिटली सगळे प्रोजेक्ट परत एकदा म्हणजे सगळ्यांनी तिराळी धरणाचो कॅनल फुटलो ते सातत्यान गोंयकारांक नवीन जातले हे कंटिन्युअसली फुटताले मदीं गेले हाजे सरकार तेजे फुडले उदकूच मेळना. आतां फक्त आमकां प्रॉब्लेम उरला ना न्ही, प्रॉब्लेम उरला 30 किलोमिटर जो महाराष्ट्रान आसा तोय प्रॉब्लेम आमी महाराष्ट्राच्या सरकाराच्या बरोबर बसून ज्या पद्दतीचे कॅनल लायनींग आनी कॉन्क्रिटीकरण आमी हांगासर केलें त्याच पद्दतीचे कॅनल थंय करपाचें आमकां गरज आसा. ते जर एकदा आमी कंप्लीट केले जाल्यार फुडल्या 25 वर्सांत आनी कॅनलाचो विशय उरचो ना. फुडल्या 25 वर्सांत उत्तर गोंयांतल्या उदकाचो विशय उरचो ना. जाता तितके बेगीन परत एकदा तिराळीची जॉयंट मिटींग महाराष्ट्राच्या बरोबर घेवन तोय विशय रिजॉल्व करतले. म्हणून हांवें म्हटलां की हो म्हणजे डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर तेजी एंटायर टीम डब्ल्यूआरडी म्हणजे तिराळी प्रोजेक्टाचेर काम करपी आमचे इंजिनियर सी सगळे जाण तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. इन्क्लुडींग लोकांचे 6 तारखेल्या बराच डॉक्टरांनी आमच्या डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी एक इनिशिएटीव घेतली. दुसरी सायडीक लागपी लोकांनी आमकां सहकार्य केलें त्यांच्या इनिशिएटिव्हाचें तेंचेंय हांव अभिनंदन करता. कारण एखादो प्रोजेक्ट जातलो आसत जाल्यार स्थानीक आमदाराचें सहकार्य हे तितकेच म्हत्वाचें आसता. तांचें खूब बरें सहकार्य मेळ्ळें म्हणून हे प्रोजेक्ट जे आसा पळय हे सगळे आज रिव्ह्यू केले. थोड्या दिसांनी बाकी उरलेल्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशनूय करतले. बट एक सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता म्हणजे फक्त आमी बारीक बारीक रस्ते आनी हेजे करितात विजनरी नदरेंतल्यान जशें आमी नॅशनल हायवेज आनी ब्रिजीस बांदतात त्याच पद्दतीची हेय बी तितलीच व्हडली प्रिपॅरेशन आसा. उदकाची तयारी फुडल्या 25 वर्सां खातीर करता आसतना कॅनल आनी उदक फ्रॉम द धरण टू पंपींग स्टेशन हाच्या पर्यंत हाडप ह्या पद्दतीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक 600 कोटी रुपया स्पेंड करप हें तितकेच गरजेचें आसा. ते आमी स्पेंड करता म्हणून डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर एंटायर टीम म्हणजे परत एकदा अभिनंदन करता. कारण टॅक्नॉलॉजी कन्सल्टन्सी आनी इंजिनियरींग ह्या सगळ्याचो एक बरो जर एकजूट आसत जाल्यार हें पॉसिबल आसता. ती आमी जी साळ बराज करता हे कितें इनोवेशन पद्दतीन करपाक इट इज नॉट अ ट्रेडिशनल बराज इट इज इनोवेटीव बराज. म्हणून मुद्दाम गांधीच्या बराजाचो हांवें रेफरन्स केला. हांवें टायम टू टायम ते मॉनिटरूय केलां आनी इनॉग्रेशनूय करता आसतना स्वता वचून इनॉग्रेट केलें. ती ह्या पद्दतीच्या इनोवेटीव प्रोजेक्ट आमी गव्हर्मेंट सातत्यान हातात घेत आसा. हांव खरोखर डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर ताचें खूब खूब अभिनंदन करता. देव सेम आज फुटला ताचें कितें सिच्युएशन स्टेटस कितले दीस एफेक्ट जावं आतां ह्या प्रेस कॉन्फरन्साच्या उपरांत डायरेक्टली बदामी आनी आपली टीम म्हणजे स्पॉटाचेर वचून तांचे इंजिनियर थंय येवपाचे आसा. शॉर्ट टेम्पररी बंद करून तो रिपेर करप इतक्या पुरतो कालवण उदीक सोडप. वेळ पडला जाल्यार एक म्हणजे आयच्या दिसा भितर उदक थोडो वेळ बंद करूंक शकता पण फाल्यांच्यान उदक सुरू एक काळजी घेतले. कारण इट इज टेम्पररी रिपेर्स हे करचेच पडटले कारण इतर लोक कंटिन्युअसली येवपाक जाय. पूण तांच्या इंजिनियरांक सांगून ते टेम्पररी रिपेर्स करतले आनी उदक परत स्पिडली सोडटले. सेम तांच्या सायडीन तुमी म्हणटा की रिपेर करपाक जो टॅक्नॉलॉजी आमी वापरला सेम आमी पयशे दिवचे पडटले काय तेच आमी पयशे दिता. ह्या इट इज अकॉर्डिंग टू अवर तिरारी एग्रीमेंट 70% 70% आमी दिवप 70% आमी आमकां कितले उदक येता आनी कितले यूज आमी वॉटर ट्रिटमेंटाक करता सद्या. आमकां एट प्रेझेंट जे उदक येता पळय 240 MLD 800 MLD उदक येता. 240 MLD उदक भितरले ड्रिंकींग वॉटरा खातीर वापरता. उरलेलें उदक आमी इरिगेशना खातीर वापरता. इरिगेशन रिव्यू घेतला सध्या कमांड एरिया इरिगेशनाचो जो एक्झिस्टींग कमांड एरिया जे आसात पळय न्ही म्हणजे दिवचल तालुक्यांत आसा, बार्देस तालुक्यांत आसा, पेडण्या तालुक्यांत आसा. ओके लोकांची जशी डिमांड येता त्या पद्दतीन इरिगेशना खातीर उदकूय आमी दिता. ओके ताज्योय बी एक्चुअली आमी वॉटर सोसायटी आसा त्यो वॉटर सोसायटी परत एकदा रिव्यू करून चड लोकांनी एग्रीकल्चराक येवचें आनी मोठ्या प्रमाणात इरिगेशन सिस्टम यूज करचें म्हणून परत एकदा म्हणजे महाराष्ट्रांत ताका पाणी वाटप सोसायटी म्हणटात. आनी ते जर कंबायनली जे आसात पण ते एक्टीव जर केले जाल्यार तेजे खूब बऱ्या पद्दतीन काम करूंक शकतले. पण ड्रिंकींग वॉटरा खातीर आनीकूय थोडे एमएलडी उदक आमी चड मोठ्या प्रमाणात प्युरिफिकेशन प्लांटाचेर घेवपाक जाता. इन्क्लुडींग पिलर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट ताका उदक सुद्दां तिराळीचेच वतलें. आतां जशें आमी म्हटलां लाटरबारचें इंडस्ट्रियल इस्टेट
ते उदक पडटा आता कितला टोटल ट्रीटमेंट प्लांट सप्लाय जाता उदक ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 5 वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट 8 8 प्लांट सगळे नॉर्थानूच. सगळ्या नॉर्मल पण ते काढायची मिटिंग झाली पाहिजे त्यांना काही एन्करेजमेंटचा विषय आहे मिनिस्टरने मागच्या डायरेक्शन दिले की एन्करेजमेंट काढायची काळाच्या जमनीक आमच्या मिनिस्टरान इनिशिएटिव्ह घेवन सगळीकडे फेन्सिंग केले एन्क्रोचमेंट अजून आसा- आमी अजून आसा काडटात encouragement? बरोबर आता व्हेरी खंय बारीक एन्क्रोचमेंट कितें आसतलें आमी कॅनलाक सोडून आमचे 15 मिटर लँड आसा पळय ती टोटल फेन्सिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट केला आयदर सायड सो ह्या सायडीन कितलो खर्च आदमास होऊ शकता सर हाजो कॅनल रिपेअर करपाक जे सेम टेक्नॉलॉजी महाराष्ट्रात about 300. 300 म्हणजे 70% आमकां 30% थँक्यू